भुरग्यानो, जाणात तुमी कार्यावळीन तुमकां येवकार. आयज जाणून घेवया भिरमुटे विशीं. तिका ड्रॅगन फ्लाय, नाचरो, व्याध पतंग, लिबेलूल ह्या नांवांनी वळखतात. ही सुंदर रंगीबेरंगी उडपी कीटक प्रजाती. ती ओडोनाटा गटांत येता. चड करून उदका लागसार भिरमुटे दिसतात. ती सामकी चपळ, धरपाक कठीण. भिरमुट्यांची लांबाय 2 ते 12 सेंटीमीटर. आकाठी पारदर्शक, बळिश्ट. थोड्यांक 2 तर थोड्यांक 4 पंख असतात. भिरमुटे उडटाना फाटी फुडें आनी एकाच जाग्यार रावपाक शकतात. तांकां 5 दोळे, 2 व्हडले, तातूंत प्रत्येकी 28,000 लेन्सी असतात. तशेंच 3 ल्हान दोळे. देखून त्यो 360 अंशान पळोवपाक शकतात. भिरमुटेचो रंग निळो, पाचवो, तांबडो, हळडुळो. पळोवपाक ती सामकी आकर्शक. तांच्यो 5,000 वयर जाती आसात. भारतांतूय त्यो आसा. 1990च्या दशका पयलीं गोंयांत खूब भिरमुटे दिसताल्यो, खास करून ऑक्टोबर-नोव्हेंबरांत. मात आतां त्यो दुर्मीळ जाल्यात. शेतां, बागो, तळीं, न्हंयो हांचे लागसार त्यो दिसतात. जळारां, मूस, ल्हान कीटक हे भिरमुट्यांचें खाण. सुकणीं, बेबे हे भिरमुट्यांचे दुस्मान. भिरमुटे 6 म्हयने ते 2 वर्सां जगपाक शकतात. अळी अवस्थेंत 1 ते 2 वर्सां, मागीर ती व्हडली भिरमूट जाता. भिरमुटो शेतांतले कीटक खातात, जळारां खातात. ताका लागून तांकां शेतकारांचे इश्ट म्हणटात. जंय भिरमुटे आसात थंयचें उदक नितळ आसता. उदकाचें प्रदूशण जालें काय तांची संख्या उणी जाता. किटकनाशकांचो वापर, उदकाचें प्रदूशण, शारीकरण, ओलसर जागे कमी हाका लागून भिरमुटे दिसनात. भिरमुट्यांक सोबीतकाय, वेग आनी स्वातंत्र्याचें प्रतीक मानतात. जपानांत तांकां जैताचें चिन्ह मानतात. कवितांनी तांचो उल्लेख आसा. कांय जाग्यार तांकां दोळे शिंवपी कीटक मानतात, पूण तें चुकीचें. तांकां वायट संकेत मानतात. मात भिरमूट हो निरुपद्रवी कीटक. तो घास मारता पूण चड कांय जायना. भिरमूट हो पर्यावरण आनी शेती खातीर उपेगी. तांचो आंकडो वाडपाक जाय. तळशी भिरमूट. बरें तर भुरग्यांनो, मेळचें फुडलें फावट. तो मेरेन खेळात, वाचात, अभ्यास करात.